राज्यात 4 आणि 5 वेर गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं आयताराक मॉन्सून केरळांत दाखल जातलो. तशें जाल्यार 4 दिसांक मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. मॉन्सून हंगामाक सुरवात जाल्ल्या पयल्याच दिसा 1 जूनाक दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या वाठारांनी दडकांनी पावस पडलो. दक्षिण गोंयांतल्या सास्ट, केपें, सांगें, दारबांदोळे, मुरगांव ह्या म्हालांनी दडकांनी पावस पडलो. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून झाडां पडपाच्योय घडणुको घडल्या. कांय घरांचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण लेगीत जालां. स्मार्ट सिटीची चलिल्ल्या गथाळ कामांची काँग्रेसीन शेनवारा पळोवणी केली आणि सरकाराचेर फारपेट चालूच दवरलो. सुमार वर्सभर जालें ह्या कामाक लागून लोकांचे धंदे बसल्यात, तरी लेगीत सरकारान कानार केंस सोडल्यात. ह्या फावट पणजे फक्त बुडची ना तर उदक हे फावट गोमटे मेरेन पावतले आनी लोकांक होडयो घेवन भोंवच्यो पडटल्यो अशा खर उतरांनी काँग्रेसीन ह्या कामांचो निशेध केला. फोंडेच्या पंचवाडी वाठारांतल्या म्हैसर धरणाच्या उदकाची पातळी सामकीच उणी जाल्या. फक्त 2 दीस पावतलें इतलेंच उदक कमी उरिल्ल्यान हें धरण आतां पावसाची सामकी आतुरतायेन वाट पळयता. पावस पडूंक ना जाल्यार ह्या धरणाचेर अवलंबून आशिल्ल्या गांवांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले. मजगतीं ह्या वर्सा मे म्हयन्या मेरेन पावस पडूंकूच ना. पावसाच्या उदकाचेर अवलंबून आशिल्ल्या म्हैसाळ धरणाक धपको बसून धरण सामकेंच चुकून गेलें. पंचवाडी लोकांक उदकाचो उणाव जालो जाल्यार ओपा प्लांटांत आशिल्ल्या उदकाची पुरवण तांकां तात्पुरती करून दितली अशी म्हायती उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. क्रॉस मसाज दिवपाचे हायस दाखोवन हरियाणांतल्या दोगा पर्यटकांची लुबाडणूक केल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी ज्युपिटर रेस्टॉरंटाच्या दोगा कामगारांक अटक केली. अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं विनीत राठोड आनी शुभम जिल्लेवार हांचो आस्पाव आसा, जाल्यार रवी चव्हाण आनी जीवन हे 2 जाण फरार आसात. ही घडणूक शेनवारा दनपारां 2 वरांच्या सुमाराक घडली. फिर्यादी अरुण मल्लीक आनी ताचो इश्ट मुकेश हांकां रवी चव्हाण मेळ्ळो आनी तांकां क्रॉस मसाज दिवपाची हमी दिली. तांकां ज्युपिटर रेस्टॉरंटांत व्हेलें आनी तांचे कडल्यान सुमार 32,000 रुपया घेतले. तशेंच थंय आशिल्ल्या दोगा चलयांच्या सोऱ्याचेय पयशे मागले. उपरांत मसाज मेळना म्हणून फिर्यादींनी पयशे परत मागले तेन्ना दुबावितांनी तांकां एके कुडींत बंद केले आनी मारपेट करून जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली. नवीन शिक्षणीक वर्साचे फाटभुंयेर दिवचले शालेय साहित्याची खरेदीची लगबग चालू आसा. सोमारच्यान शाळांची घंटा वाजतली देखून फाटल्या 2 दिसां सावन दिवचलच्या बाजारात शालेय साहित्य खरेदी करपाक नेट आयला. नोटबुकांसयत सत्र्यो, बॅगां, रेनकोट आनी हेर शालेय साहित्यान दिवचलचो बाजार फुल्ला. शालेय साहित्य मातशें म्हारग जालां तरी लेगीत भुरग्यांसयत पालक हें साहित्य उमेदीन खरेदी करतात. शाळेंत लागपी साहित्य भुरग्यांक जाय तें जायूच ताका आनी पर्याय ना अशें कांय पालकांचें म्हणणें आसा.
शुक्रारा जाल्ल्या ओडिशा रेल्वे अपघातात आता मेरेन 290 प्रवाशांक मरण आयले, जाल्यार 1100 वयर प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात. ओडिशाच्या बालासोर जिल्ह्यात शुक्रारा 3 रेल्वेंचो अपघात जालो. महानागा स्टेशना लागसार हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस आणि म्हालगाडयेची समोरासमोर टक्कर जाली. पयली हावड़ा एक्सप्रेस म्हालगाडयेक आदळ्ळी. ह्या अपघातात म्हालगाडी रुळावयल्यान उमटून पडली. तशेंच कोरोमंडल एक्सप्रेसीचे डबे रुळावयल्यान घसरिल्ले. मात कांय खिणातूच ह्या घसरिल्ल्या डब्यांचेर मुखावयल्यान येवपी एक्सप्रेसीन नेटाचो धक्को दिलो आनी मरणाचें तांडव सुरू जालें. ह्या भिरांकूळ अपघात घडलो तेन्ना रेल्वेत आशिल्ल्या प्रवाशांक सावरपाची लेगीत संद मेळिना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव हांणी अपघात थळार वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हॉस्पिटलांत वचून जखमी दुयेंतींची भेट घेतली. फोंड्या कुट्टी वाठारांतली पायपलायन फुटपाचो प्रकार ताजो आसतना आयतारा सांगेच्या दाण्यार वाठारांतल्या रस्त्यावयली पायपलायन अचकीत फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. कांय दिसां आदीं हीच पायपलायन फुटिल्ली, मात ती संबंदीत खात्यान दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान ताचेच वयल्यान डांबरीकरण केल्लें आनी आतां जड वाहनां वचून परतून राती पायपलायन फुटिल्ल्यान संबंदीत खात्यान दुर्लक्ष केल्लें दिसून आयलें. आयतारा वेर्णा उद्देगीक संघटना, पर्यावरण खातें, गोंय सरकार आनी गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या जोड पालवान संवसारीक पर्यावरण दीस आनी संवसारीक बायसिकल दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. हे उपक्रमाक 300 परस चड सायकल चलोवप्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोंय पर्यावरणाक लागून फामाद आसा, देखून पर्यावरण आनी जैव विविधताय सांबाळपाची गरज आसा अशें वेर्णा आयडीसीचे अध्यक्ष प्रदीप डिकॉस्टा हांणी सांगलें. उपरांत संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान झाडां लावपाची मोहीम लेगीत राबयली. सोमारा सलीम अली बर्ड सँच्युरी ह्या आयलँडाचेर संवसारीक पर्यावरण दीस व्हडा उमेदीन मनयतले. ह्या दिसा निमतान खारफुटीच्या झाडाची लागवड रान खात्यान करपाचें थारायलां. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण रान खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं जातलें. उपरांत गालजीबाग, राय, शापोरा, पंचवाडी, पणजे सारख्या जाग्यांचेर खारफुटीच्या झाडाची लागवड करतले अशी माहिती रान अधिकारी आनंद जाधव हांणी दिली. अपघात वा हेर अकस्मात वायट घडणूक घडल्यार तांकां मजत कशी करचे हे विशीं आयतारा मुरगांवच्या थळाव्या तरणाट्यांक मदीं जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस, कॅरिंग सोल्स, JCI मोर्मुगोवा पोर्ट टावन आनी भलायकी सेवा संचालनालय कामपाल हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें.
गोंयांत उदका पायपलायन फुटपाचे प्रकार घडत आसात. म्हापशा पेडे वाठारांतल्या जिल्लो हॉस्पिटला लागसार आशिल्ली उदका पायपलायन अचकीत फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. 3 दीस जाले ही पायपलायन फुटून. संबंधीत खात्याक कागाळ करून लेगीत ह्या घडणुकेचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन केली. कासरवळणेची युवा लेखिका आकांक्षा अनंत नायक हांच्या अनंतलीन ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन आयतारा कासरवळणेच्या महादेव मंदिराच्या सभाघरांत जाले. ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन भाजपाची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्या हस्तुकी जाले. पयले पुस्तक आशिल्ल्यान भरपूर चुको आसतल्यो तरी लेगीत सगळ्यांनी अनंतलीन हे पुस्तक वाचून पळोवचें अशें आवाहन युवा लेखिका आकांक्षा नायक हिणें केलें. ह्या वेळार प्राध्यापक अनिल सामंत, कासरवळणेचो सरपंच नवनाथ नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयतारा वाळपय संदीप केळकरांच्या अग्निपथ ह्या मराठी कथा संग्रहाचे प्रकाशन जालें. ह्या वेळार म्हादय जिवंत ही आमची संकश्टांत आसा आणि तिका नवी जीण दिवपा खातीर सगळ्यांनी वावर करचो. तशेंच नवे पिळगेन मराठी भास आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर वावुरचे असो उलो कांय लेखकांनी मारलो. ह्या सुवाळ्याक व्हड प्रमाणांत लेखक, कवी, गांवकार हाजीर आशिल्ले. मिर्ग तेंकलो तरी दिवचल म्हालांतल्या साळ बांदावयली गर्दी कमी जावपाची चिन्नां दिसनात. हिमाळ्या पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या बांदाचेर अजूनय पर्यटकांची गर्दी जाता. मॉन्सुना पयलींच्या निमण्या आयतारा तर ह्या बांदाचेर गर्दी उसळिल्ली. बायलां भुरग्यांसयत चडश्यो फॅमिली ह्या बांदाचेर आयिल्ल्यो. राज्या भायल्या पर्यटकांचोय हातूंत आस्पाव आशिल्लो. मेगा प्रकल्पांक लागून चिमला मसुंडेचे अस्तित्व धोक्यांत आयला. ह्या विशयावेल्यान चिमलच्या ग्रामसभेचे रुपांतर गरम सभेत जाले. हो जर प्रकल्प आयलो जाल्यार गांवची मुसंडी आनी ताका जोडपी रस्तो बंद जातलो असो भंय उक्तायत थळाव्यांनी पंचायतीचेर आरोपाचे फारपेट केले. ह्या प्रकल्पांक दिल्ले परवाने रद्द करचे अशी मागणी थळाव्यांकडल्यान जावपाक लागली. सरपंचान रस्तो आनी मुसंडी वांटोवपाचें आश्वासन थळाव्यांक दिलें, पूण मेगा प्रकल्पा वयल्यान काणयो सांगून थळाव्यांक शांत करपाचो सरपंचाचो बेट फसलो. देखून थळावे आनी सरपंचा मदीं व्हडले गैर पेटले. ह्या नदी कदम पठारावेलो कसिनो बंद उडोवच्या विशया वयल्यान लेगीत वातावरण बरेंच तापिल्लें.
सांगेतल्या उगे बैलपार न्हंयचो पुराय वाठार हळशिकावणो जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पर्यटकांचेर तिडक उक्तायली. भायल्यान येवपी पर्यटक सोऱ्याच्यो बाटल्यो, उश्टें तशेंच प्लास्टीक कोयर न्हंयेत उडयतात जाल्यार सोरो पिवन बाटल्यो उदकांत फोडटात. ताका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. दर वर्सा थळावे लोक पुराय वाठार नितळ करतात. अशी स्थिती उरली जाल्यार पर्यटकां खातीर न्हंयचेर वचपाक बंदी घालतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी दिली. केंद्र सरकारान म्हादय प्रवाह अधिसूचित केला. तातूंतली कांय कलमां गोंया खातीर घातक आसात. तशेंच पयलींची कांय कलमां गायब जाल्लीं आसात. हो गोंयचेर अन्याय जाला असो हुस्को पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारांनी उक्तायला. जरी मुख्यालय पणजे आसलें तरी गोंयकारांक सतर्क रावचेंच पडटलें, कारण सरकारान जी समिती तयार केल्ली तशें कामकाज लेगीत अपवादात्मक जाल्लें आसा. ते वटेन कर्नाटक म्हादय आपल्या वटेन वळोवपाक पुरेपूर यत्न करीत आसा. म्हादयच्या बाबतींत सरकार मात्तूय गंभीर ना असोय हुस्को राजेंद्र केरकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडियाच्या बावट्याखाला मोटर स्पोर्ट हांणी हालींच 12वी दक्षिण डेर क्रॉस कंट्री सर्त आयोजीत केल्ली. तातूंत 400 सीसी मोटरसायकल गटांत गोंयच्या शहाबुद्दीन सय्यद हांणी भांगरा पदक मेळयलें. बंगळूर, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, शिर्शी अशी 1,500 किलोमिटराची ही सर्त आसली. हेर स्पर्धकांक परस शहाबुद्दीन 15 मिण्टां बेगीन पावलो. दुसरो क्रमांक कोलकाताच्या विशाल दास हाका मेळ्ळो. चेन्नईच्या स्पर्धकाक तिसरो क्रमांक ह्या सर्तीत फावो जालो. आयतारा जाल्ल्या गिरदोळी पंचायतीच्या ग्रामसभेत चानरची रेल्वे क्रॉसिंग गेट उक्ती करपाक सांगपी थाराव पास जालो. अंडर बायपास रस्तो बांदल्या उपरांत रेल्वे क्रॉसिंग गेट बंद केल्ली. ताका लागून उंचाय आशिल्ल्यो एम्ब्युलन्स, मिनी बशी सारक्यो हेर गाडयांक वचपाक अडचण जाताली. ते खातीर ग्रामसभेत मुख्यमंत्री, खासदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरोवपाचो निर्णय घेतला. 7 दिसां भितर रेल्वे क्रॉसिंग गेट उगडची अशी शिटकावणी गिरदोळीच्या थळाव्या लोकांनी दिली. आयतारा सकाळी सुक्तळी फॅक्टरी लागसार सुमार 11:15 ऑल्टो आणि इनोवा गाडये मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दोनूय कार चालकांक दुखापत जाल्या आणि उपचारा खातीर तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा.
दिल्ली उच्च न्यायालयान गोंय बुद्धीबळ संघटनेतल्या 4 पदांचेर चाबूक मारला। 2 वर्सां पयलीं जाल्ल्या संघटनेच्या वेंचणुकेत 4 पदां बिनविरोध निवडून आयिल्लीं। हातूंत कांय सेटिंग जाला। ह्या कागाळी वेल्यान एथीक कमिशनान ही पदावेली वेंचणूक अवैध जाहीर केल्ली, पूण बिनविरोध वेंचून आयिल्ले पदाधिकारी हो विशय घेवन उच्च न्यायालयांत गेल्ले, पूण न्यायालयान एथीक कमिशनाचो रिपोर्ट राखून दवरलो। आता राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हांकां संघटनेच्या अध्यक्षपदा सयत हेर 3 पदाधिकाऱ्यांक आपल्या म्हत्वाच्या पदावेल्यान देंवचें पडटलें। बेगीनच हे पदा खातीर वेंचणूक जातली। संघटनेचो वांगडी अरविंद म्हामलान ह्या विशींची म्हायती दिल्या। गोंय क्रीडा पत्रकार संघ आयोजित इंटरमिडिया क्रिकेट टुर्नामेंटात गोमंतक क्रिकेट संघाक उपविजेतेपद फावो जालें। हेर पत्रकार संघाक अतितटीची लढत दीत गोमंतक क्रिकेट संघान फायनलीत प्रवेश मेळयलो, पूण तरुण भारत संघा कडल्यान तांकां 6 विकेटींनी हार खावची पडली। गोमंतकान टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग करीत 84 धांवड्यांचें आव्हान तरुण भारता मुखार दवरिल्लें, पूण तरुण भारतान हें आव्हान बरी टक्कर दीत पार केलें। गोमंतकाचो विवेक कोरगांवकर हांकां मॅन ऑफ द मॅच पारितोषीक फावो जालें। गोवा टेनिस बॉल असोसिएशनाच्या जोड पालवान गोवा क्रीडा पत्रकार संघान ही मॅच कांपाल ग्राउंडार घडोवन हाडिल्ली। फिट फॉर लायफ ह्या संस्थेन केपें वाठारांत खाशेलो समर स्विम मीट ही जलतरण सर्त घडोवन हाडिल्ली। ह्या सर्तीन व्हडल्या धाकट्या तशेंच हेर खासा क्षमतेच्या भुरग्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो। भुरग्यांक तशेंच पालकांक एक बरी संद दिवपाची आमी यत्न केला अशें जो कोस्ता पेरेरा हांणी सांगलें। तशेंच फुडाराक लेगीत स्विमींग सर्त घडोवन हाडटले अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें। दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांक दलालां कडल्यान सतावपाच्यो घडणुको चालूच आसात। ह्यान पयलीं कितलेशेच प्रकार दर्यादेग वाठारांनी घडल्यात। शेनवारा कळंगूट पुलिशेन राबयल्ल्या खासा मोहिमेंत वट्ट 34 दलालांक ताब्यांत घेतले। हे दलाल पर्यटकांची फटवणूक करून तांकां वेगवेगळे हावेस दाखोवन तांकां लुटयताले अशें उक्ताडार आयलां। आता पर्यावरण ना जायत चल्लां, देखून पर्यावरण राखतले जाल्यार आता लोकांनीच मुखार सरचें पडटलें। सरकाराचेर, हेर संस्थांचेर आनी उच्च न्यायालयांचेर अवलंबून रावंक उपकारना असो संदेश गोवा फावंडेशनाचो वावुरपी क्लॉड आल्वारेसान पर्यावरण दिसा निमतान दिला।